न्यूज येवपाक लागल्या काँग्रेसीतले 6 जाण आमदार इन्क्लुडिंग यू हितून वयतले म्हणून भाजपान जॉईन जातले म्हणून तुम्ही कितें सांगता हेजेर तुम्ही कितें उलोवप? It is same related to BJP's leader C.T. Ravi's statement. Same. It is related to that. 6 Congress MLAs. I feel that one news portal or somebody makes a news and then it becomes news for everyone. That becomes news of the day. There is nothing like that. We met, 2 MLAs just met, including me was 3. We had coffee together. There is nothing wrong to have coffee. We discussed about coming assembly session, the cautions, and some other things which we have to do. Congress wale? Yeah, only Congress MLAs. No BJP MLA, no BJP functionary. Nobody was there. So there is nothing wrong to meet. And the news was created just to give more attention maybe to that channel. I don't know which channel it is also. I saw it on WhatsApp. तशी काय ना म्हणजे रुमर जाता म्हणजे काहीतरी ऍक्टिव्हिटी चालू आहे तशी की नाही खूप दिस झाले म्हणजे एक अशें न्हू की पयलीं ऍक्टिव्हिटी चालू हा म्हणजे कितें इफ somebody has to go, he will resign. The office of speaker is there. They go there, resign, and they go for a fresh election. 2/3 वयतलो जाल्यार तेका more than 8 MLAs जाय. So तशें कांयच जावंक ना. Some people are talking about 5 MLAs, some people are talking about 6 MLAs. So nothing. C.T. Ravi ऑन रिकॉर्ड गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे MLA जाल्ले आहा. काँग्रेस पक्षान तेंकां B फॉर्म दिल्लो आहा. On that they have won. So they will have to resign as a MLA, resign from the party, resign as an MLA, and then go for a fresh election. कोण ते तुमचे दोग जाण? No, अशें तेजेरूय तो सेम न्यूजूच चालू आहा. म्हाजे कडेन कोणूच येवंक ना की आपूण वचोंक सोदता म्हणून सांगपाक. मायकल ना तितून ना. तुमकां डिफेक्शन नवें बीजेपीकूय नवें न्हू काँग्रेसीकूय नवें न्हू आनी तुमी आसतना डिफेक्शन जाल्लें आहा पयलीं तुमी रुलींग सायडी आसले. हांव तेच सांगूंक सोदता तुका की हो आतां सद्याक न्यूज फॉल्स न्यूज स्प्रेड जायत आहा आनी लोक पळयता कमेंट करता फॉरवर्ड करता कमेंट करता फॉरवर्ड करता. इट बिकम्स लायक अ रुटीन. इट बिकम्स लायक एन एंटरटेनमेंट. थोड्या लोकांक एंटरटेनमेंट आहे, थोड्या लोकांक इट्स अ चॅट, मागीर ते फायट ओवर चॅट्स, आर्ग्युमेंट्स ओवर चॅट्स, हे चालूच आसता. मागीर बाबा सदांच तुमचें नांव फुडें येता जेन्ना अशें जाता की कोण फुटून वचपाचें म्हणून ह्या दिसांनी फाटले जितके टायम जाला तुमचें नांव पयलीं येता अशें कित्याक अशें दिसता? आमचें सदांच नांव पयलीं येता, आतांच न्हू आदीसान, आनी फुडें येतलें. सो इट इज फॉर एवरीबडी टू डिसायड. आतां आमी डिसायड कितें केल्लें आहा की आमी सरकारान येवपाक जाय. लोकांनी आमकां सांगलें ना तुमी ऑपोजिशनान रावा. वी गॉट ओन्ली 11, अदरवायज आमकां 21 मेळपाचें अशें आसलें तें. साऊथ गोवा डीड नॉट सपोर्ट अस. मे बी दे डिडंट हॅव फेथ ऑन अस, on the party. They had lost the faith. So maybe because of that they didn't vote for us. So we remained behind. BJP got the mandate, so they are in the government. तुम्ही ऍक्टिंग स्पीकर असले त्या टायमार तेन्ना काँग्रेस 10 जाण फुटून येयले तेन्ना विथ ऑपोजिशन लिडर येयल्ले त्या खातीर आतां तुमी ऑपोजिशन लिडरान आनी ह्यो गजाली आतां सगळ्यांक खऱ्यो दिसपाक लागला तुमी जरी ना. No, I was not the acting speaker over there. I was not there. तुम्ही असले तेन्ना गव्हर्नमेंट? No, it was Rajesh Patnagar. तुम्ही डेप्युटी स्पीकर आसले. I was deputy speaker. सो आता सगळ्यांक खरें दिसपाक लागलें ऑपोजिशन लिडर फुटून वचपाची एक हेंच जाला. ना, अजूनही तशें कांयच ना. This is just a news which is false. You have to add the word false. False news is being spread. Some people get an entertainment to fight with others. It's a chat. चालूच आहा तें. हो तेका न्यूज धाडटा, तो हेका न्यूज धाडटा, कमेंट करता, कोण ओहलो कमेंट घालता, कोण आनी कितें कमेंट घालता. सो that is just a it just goes on spreading and becomes big.
म्हणजे तुमचे लिडर दिगंबर कामतीचे नाव आहेत आणि दुसरे वटेच्यान ते तुमचे पक्षाचे मिटींग चिंतन शिबीर सगळे स्किप करपाक लागल्या सो See, Digambar Kamath is a very tall leader. I cannot comment on him. And he has been the chief minister of the party. आम्ही त्यांना नाचले, आम्ही काँग्रेसीन नाचले, आम्ही बीजेपी नाचले. So the best person to comment on this will be Digambar Kamath only. The ex-chief minister, ex-leader of opposition, and he is a very respected person. And we cannot comment on what is his decision. But according to me, he is with the party. We met just couple of days back, and we had a lot of interactions and things together. तुम्ही आता सांगताना म्हणला अजूनही तसे ना म्हणला म्हणजे यान पुढे तसे जावपाक शकता ना अजूनही म्हणजे कितें एज ऑफ नाव वॉट यू आर आस्किंग मी तशें काय ना अशें कितें हा फुडें कितें जावपाचे चान्सीस अशें ना आता अजूनही ना म्हणला तुम्ही पण पुढे जावपाक शकता काय म्हणता